Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Arkan Jesu, Poglap Jesu, Maiman Jesu, Tuti Jesu, Bandar Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. बरो पाऊस येता निगे देवा गर्गा दिव्या मस्त दग आशिल्ली ह्या दिसांनी पावस येवंक ना आतां पावस आयच्या दिसा पावस सुरू जाला त्या देवा गर्गा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाबीनो दोग जाण पदराक कुमसारा बसल्यात तुमकां कोणाक कुमसार जावंक आसा कुमसार जाया कित्याक कुमसार म्हळ्यार आमकां पत्कजे बोगसाने मात न्ही देवाची कृपा आनी सकत आमकां जोड दिता आत्मीक बळ दिता हांव थोडे दिसा आदीं हुशार ना तर डॉक्टरा कडेन गेलो तो म्हणालो फादर तुमकां इम्युनिटी उणी आसा म्हणूं लागलो आमकां मस्तपटी इम्युनिटी उणी आसा आत्मीक जिविताची इम्युनिटी उणी जाता आनी त्या वेळार कुमसाराचो सक्रामेंत आमकां दैवी कृपा जोड दिता देखून आराधना वेळार कोणाक तुमकां कुमसार जाय म्हणून बगता एक घडी बरोसून कुमसार जावयेत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भावीनो जेजू मुखार आमी आयल्या आयचो दीस पळय शुक्राराचो दीस सोम्या सांगाता तोडो वेळ ह्या पुनशतांत हांगासर करसूंक आमी आयल्या देवाचें सांगातपण आसा कितलेशे फावटी आमकां जिवितांत येवचे कश्ट कंत बेजाराय हाचे वरवीं आमी कंगाल जाता मन थोड्यांक मतीक टेन्शन भोगता कितले प्रॉब्लेम्स आमचे समस्या परिहार जायनात घरांत आमचे समस्या आमकां टेन्शन दितात मतीची बेजाराय हे थोडे फावटी आमकां होवंक जायना थोडे फावटी कश्ट जाता देवाचे उतर हांव सांगता भियेनाकात देव आमकां सांगताच उंड्या रोपार जेजू आज आमकां हें सांगतलो भियेनाकात हांव आसा तुमचे सांगता भाव भयणीनो आमी एक सुरीन हांव जिवितांत आमच्या जिवितांत देव आमचे सांगता आसा केदींच एक सूर आमकां सोडिना तो एमावसाच्या वाटेर ते शिसान सांगता जेजू चलोन गेलो तांचे सांगता उलयलो हांव आसा तुमचे सांगता आमी एक सुरेन हांव कश्ट येताना कन बेजार येताना आमचो देव आमचे सांगता आसा तो आमचे खातीर झुजता देखून आमचे जिवीत देवाक समर्प्या भोवशा तुमी कितले मोतींत भोवशा कितले इरादे कितले तेसवां कितले टेन्शनां कितले बेजारायो कितें आज वोवून हाडलां जाल्यार आज सगळें जेजूच्या हातान दिया फाटीं व्हरनाकात एक्की समस्या फाटीं व्हरनाकात जेजूच्या हातान दिया सगळें आमचें जिवीतच जेजूच्या हातान दिवचें आमी भाव भयणीनो आमी कोण मेल्ल्या मनशाक मरोंक जाल्ल्याक उठोवची सकत जेजूक आसा ताका सकट साथ आमी मनशांनी कांय करूं जायना आमी आसकत युथलेस आमी पूण देवाच्या सक्तेन आमकां सकट साथ हें देव करता देखून आज बावाडटान खऱ्या बावाडटान आमी जेजू मुखार तो वेळ करया ताचे कडेन उलोवया ताचे कडेन कश्ट सांगया आमचें जीवन वांटून घेवया ताचे कडेन दैवीक सकत जोडया हांगासर तावन बळवून जावन सोम्याच्या सक्तेन बरोवन आज आमी हांगासर तावन फाटीं वचचे निंबेर पडया उंड्यार पर जेजू आमचे सांगता ऐसा गीत आमी गावया नन्ना जीवದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ देवा नी नन्ना देवा आमचो देव उस्वास ह्या कोणी नासता म्हणसर आमचो देव आमकां सांबाळटा पूर्ण पातयेनी ताचेर दवरया त्या सोम्याचेर आनी ह्या सोम्याक आमचे मदें आपोवया ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನ
ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ओ ईसुया म्हज्या जिवितान जेजू हांव कितलेशे फावटी अस्कल जाल्ले वेळी हांव पिडेस्त जाल्ले वेळी हांव असहायक जाल्ले वेळी हांव कंगाल जाल्ले वेळी जेजू तुवें म्हाका जिवीत दिलें जेजू हांव ह्या संवसारान जेजू जिवंक कसो कश्ट म्हाका मारले तेन्ना म्हाका कोणूच सुनातले तेन्ना जेजू ह्या संवसारांत हांव असहायक जावन दोळ्यांनी तुका गळयत आसतना म्हज्या जिवितांत एक सुरो जावन हांव दुखेस्त जातना सोम्या म्हजें म्हणलें म्हाका कोणूच धैर्य दिवंक शकनातले वेळी हांवें तुजेर भरवसो दवरलो सोम्या आनी तुवें म्हाका जेजू वाचयलें तुवें म्हाका सांबाळ्ळें जेजू तूं म्हजें बोड जालोय तूं म्हाका उतार जालोय तूं म्हाका मोगाळ बापूय जालोय तूं म्हाका मोगाळ आवय जालोय म्हाका पुटलून धरलें सोम्या तुवें तुज्या उबेन म्हाका पुटलून धरलें म्हज्या म्हाका उमेद दिली तुवें तुज्या मोगाचेर आनी तुवें समळें पुता तुवें भियेनाका हांव आसा तुज्या सांगाता कसलो मोग जेजू तुजो असलो मोग हांवें भोगला जेजू मनुश्यानी म्हाका सांडून गेल्ले तेदला मनुश्यानी म्हाका तिरस्कार केल्ले तेदला जिवोवच्यो वाटो दिसनातल्या वेळार जेजू तुजेर हांवें दिश्ट घाली तूं म्हाका सक्कड जालोय जेजू तुजें तें कांयच उणें जालें ना जेजू म्हाका आज जेजू तुका हांव आराधन दिता ह्या म्हज्या कुडींत जेजू जीव आसता म्हण आसता रे ह्या कुडींत तो स्वास आसता म्हण आसता रे
ही म्हजी कूड सोम्या केदळ आमचेर बोळ आसा जेजू तुका हांव वर्सिता तुका हांव आराधन करता तुका होग लाभ दिता जेजू ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಜೀವದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರೇ ಸಜೀವ ದೇವರೇ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bushyambo venne kadi. बाबाईनो आज आम्ही हांगासर इतलींदा ना हांगा सुम्याच्या पांयांतडी हांगा बसले हांव दिंबेर पडले हांव आराधन केलें मागलें उडास करा या समजून घेया हांगा मात न्ही आमच्या सिद्धीची आज ह्या वेळा मुडी पुजा पुनशेतान थंयसर जैतलो बिजी थंयसर जैतलो आरंगार थंय जैतलो आनी जायते कडेन कितलेशा भारताच्या इगर्जांनी आज ह्याच वेळार सोम्याच्या पांयांतणी कितलो लोक दिंबेर पडोन मागता आनी आज विशेष रितीन जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो दीस लोक आज जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण आदारता सोम्या लागीं वता सोम्या लागीं उलयतात सोम्या लागीं आपलें जिवीत पांटून घेतात देवाच्या सक्त्यान भरतात बाबा भयणीनो तोच मोग भोगतात कित्याक आमचो देव मोग करचो देव ताच्या पुता जेजून मोग करूंकूच आमचे खातीर मनशाचें रूप घेतिल्लें कोणाक आमकां एकल्याक शिक्षा दिवच्या खातीर न्ही आमकां नाश करच्या खातीर न्ही तणके करच्या खातीर न्ही भागार आमचो मोग करच्या खातीर ताणें कांय फाटी पळोवंक ना आनी ह्या खातीर ह्या जेजू लागीं एक क्रिस्तांव मात न्ही भाव भयणीनो कितलेशे कडेन अक्रिस्तांव लोक येवन जेजू कडेन मागता कित्याक ह्या जेजू ते मोग मेळटा बियान कंगालतलो मनीस बियेनाका म्हणल्यार एक शब्द ह्या जेजू पावन येता आनी त्या देखून मनशांक हळवाय भोगता समाधान भोगता भलायकी भोगता आनी आमी तशें मुखार आसा कितले आपुरबाय सोम्या सांगता रावची भाव भयणीनो
आम्ही सकड त्या सुम्याक अर्गां दिया कीर्तनगराच्या उतरांनी आम्ही त्या सुम्याक अर्गां दिवया तुमची जाप अर्गां स्तुती होगळाप सर्वेस्परा सर्वेस्परा आमचे सगळे अपराध तुवें पुसून काडले देखून सर्वेस्परा आमची पिडा शिडा तूं गुण करताय देखून सर्वेस्परा आमचो जीव फोंडांत तूं राखताय निवारताय देखून सर्वेस्परा आमच्या माथ्यार मोगासो आनी काकुलतीसो मुखवटो तूं घालताय देखून सर्वेस्परा आमची जीणभर तुज्या देण्यांनी आमकां तूं दादोशी करताय देखून सर्वेस्परा गरुडाच्या तरणाटपणा परी आमच्यान तरणाटपण तूं नवसारताय देखून सर्वेस्परा तुजी कृत्यां थारण दितात देखून सर्वेस्परा जुलूम भोगतेल्यांक तूं न्याय नीत करून दिताय देखून सर्वेस्परा मैजेक तुवें तुज्यो वाटो उगडाप केले तशें आमकांय एक दीस आमच्या जिवितांत नवे नवे वाटो तूं उगडाप करताय देखून सर्वेस्परा इस्रायलाच्या भुरग्यांक तुवें आश्चर्यां तुजी दाखयली तशें आमकांय जिवितांत तवळ तवळ वीत वीत आश्चर्यां करून दाखयताय देखून सर्वेस्परा तूं आमचे ती इतको खुरपाळ आनी दयाळ आनी काकुळदार देखून सर्वेस्परा तूं सासणीक मोगा तूं सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो देव देखून सर्वेस्परा सदां काळ तूं आमचेर आरोप लावचो नाय देखून सर्वेस्परा आमचेर तूं सासणाक राग दवरूंक नाय देखून सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तूं वेवहार करिनाय देखून सर्वेस्परा आमच्या गुन्यांवांक तूं बारीकपण घेनाय देखून सर्वेस्परा तुका भियेतल्यांतय तुजो मोग तूं दाखयताय देखून सर्वेस्परा आमचे सगळे गुन्यांव तूं काडून उडयताय देखून सर्वेस्परा तुका भियेतल्यांची तूं दया करताय देखून या उंड्या रुपार तुकास तूं आमकां दिताय देखून सर्वेस्परा या उंड्या मारिपात आमचे काळजाचे गाय सगळे गुण करताय देखून सर्वेस्परा या उंड्या मारिपात उंड्या रुपार तूं आमकां सदांय शांती समाधान संतोष दिताय देखून सर्वेस्परा तुज्या आमलेक रक्तान आमकां तूं अभिषेक करताय देखून भाव भयणीनो आमी सक्कड आतां गितां रुपार देवाक अर्गां दिवया कितले देवाक आमी स्तुती केली तशेंच काळजांत आमी सांगया अर्गां दितलो सोम्या आमी सगळीं तुजी स्तुती करता तुका अर्गां तुजी कृपा आमी वाकणता आमी सक्कड गितां रुपार देवाक आतां स्तुती करया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया मैमेक ताचे आमी गितां गावया उलगोता कुशीन आमचे दोळे उबारया उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता
पर्वता कुशीन आमचे दोळे उभारया उंचा येता देव आमचे मागणे ऐकता देखून अर्गा ताका ससना ससना उपकारता सोवा पुर्या देखून अर्गा ताका ससना ससना उपकारता सोवा पुर्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेकाचे आम्ही गीता गव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेकाचे आम्ही गीता गव्या इस्रायेला सो देव कंडीन निदाना बिसनार पचेकताचे केदीन साडिना इस्रायेला सो देव कंडीन निदाना बिसनार पचेकताचे केदीन साडिना देखून हरगा ताका ससना ससना उपकारता सोवा पुर्या देखून हरगा ताका ससना ससना उपकारता सोवा पुर्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेकाचे आम्ही गीता गव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेकाचे आम्ही गीता गव्या तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळता देखून हरगा ताका ससना ससना उपकारता सोवा पुर्या देखून हरगा ताका ससना ससना उपकारता सोवा पुर्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेकाचे आम्ही गीता गव्या अर्गा दिव्या आम्ही सौम्या करसिया मैमेकाचे आम्ही गीता गव्या हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 अर्गांत का सुम्याजो अर्गांत का सुम्याजो स्तुति तो का सुम्याजो आराधना का सुम्याजो अंत का सुम्याजो हालेलुया हालेलुया आराधना ने मान तो उपलब्ध हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाविनीनो देवाक अर्गां दिली कोणूय आमकां एक शब्द थँक्यू म्हळ्यार आमचे काळीज फुलता एक थँक्यू म्हणटा आसतना आमच्या तोंडार स्माईल येता आमी थोड्यांक कोणाक ल्हानशे उपकार करता कांय एक वस्तू दिता तेन्ना जाल्यार आमकां आमी थँक्यू म्हणटा नाका देवाक आमी थँक्यू म्हळें देवाची काळीज करून दिता न्ही तो दुसान भरलें आमचे थँक्यू ताका व्हड करता म्हणून न्ही बगार आमी ताणें केल्लें बरेंपण वळखून घेतलें देखून आमी ताणें केल्लें बरेंपण वळखून घेतलें देखून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सकड आमी एक उबे रावया देवाची उतारात आयकूंक येता पवित्र आत्म्याची सकत मागया पळया आज इतलो बरो पावस वता भायर कितें आज पळया पृथ्वी सुकोवन गेल्ली धरण सुकोवन गेल्ली सबारतेन पावस मागीर धोडी येवंकूच ना सर पावस जेवता लेटच जालो आनी आज उदक भळटा पळया पृथ्वेचेर जिवाळ कांय उणें ना मोकलें कंद ना रयतांक आज संतोश सगळी आमची भूंय भितली उदक भरलें वडोतोर जालें आज आमी इतले संतोशान भरल्या भाविनीनो पवित्र आत्मो आमचे त्या रितीन वळटाना आमची इतले जिवाण जाता पळया आमकां सुखीदाड म्हणली बघाना सुखीदाड आत्मीक सुखीदाड आसतना कश्ट येवन दी विघ्नां आनवरां येवन दी टेन्शन हालें येवन दी आमकां पवित्र आत्मो आमचे आयिल्ल्या वेळार आमी संतोशान भरता अपोस्तल पळया कितें जालें मागो नासले
तांची ती सुखीदाण आशिल्ली बियान बरोवन गेल्ले ताका भायर बेदिसतालें पवित्र आत्मा आयलो आनी त्या घडये संतोशान भरले ते धैर्यान भायर गेले उतरां वाडलीं संतोश वाडलो धैर्य वाडलें हें सगळें पवित्र आत्मा करता आमी सगळे एक कडेन बर आमचे थोडे दंप्या पवित्र आत्म्याची ससाय मागया तो पवित्र आत्मा आमकां सक्तीन भरून दी आयचो पावस पडिल्ले बरी पवित्र आत्मा धराळ तरान आमचे ती येवन दी आमचो आत्मो आनी आमची कूड सगळें ते भितच्या कुरपेन भरून दी सक्तीन आमकां भरून दी म्हणून आमी पवित्र आत्म्याची सकत मागया तुका आमचे मोदे तुझे सत्तेन राव तू आमचे सोवे युखार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सत्तेन देवाच्या पवित्र आमचे देवून म्हाका पवित्र कर आमचे दिन प्रदर्शन भर तुझे जीव आमचे दिवडली पवित्र ना सत्य आमकां बस आमचे भक्ती आत्मनि तर खर पवित्र ना तुझे पवित्र कर आमचे सोळोनी बद्ध जग सकम जीसस जीसस होली स्पिरिट sanctify me hallelujah देवाचे उतर ऐकूया निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 14 वाक्य दातावन फरावो लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलितांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येतलें तें तांणी पळयलें ती भियान तरतरली आनी सर्वेस्पराक बोब मारली आनी म्हळें ताणें मोइशेक म्हळें इजिप्तान पोंड नान देखून तुवें आमकां हांगासर ह्या अरण्यान मोरों काडलाय आमकां इजिप्तान ती भायर हाडून तुवें कितें बरें केलाय आमकां आमचे इतल्याक सोडू आमी इजिप्तकाराची सेवा करतले हांव अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना हांवें तुका आतां ह्या अरण्यान मरच्या बदलाक इजिप्तकाराची सेवा चड करची चड बरें आशिल्लें मोइशेन जाप दिली भियेनाकात भियेनाकात थीर रावा
सर्वेस्पर आज तुमकां सोडूंचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतेले आहात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. शांत रावा. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें तूं म्हाका कित्याक भोव मारताय. इस्रायेलांता फुडें पयन मुखार व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाठी उबार आनी तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलांता दर्या मदें सुके धरणे वयल्यान चलतलीं. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सगळी रात सर्वेस्परान उदीत तितून वादळ धरलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो. उदक 2 वांटे जालें आनी इस्रायल परजा सुके धरणे वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक उणटी भशेन रावलें. देवाचें उतर बुशयां गडगड आयलो. थोड्यांक इल्लें बेन दिसलें. अर्द्यांक इल्लें गुडगुड जालें. गडगड म्हणटाना आमकां बेन दिसता न्ही गे भाव भयणीनो. गडगडो केतो येवं दी. आमचो देव आमचे सांगात आसता म्हणचे आमकां तो राखता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी भिवची गरज ना. देवाचे पृथ्वीचे नियम गडगडो सगळें पावस सगळें येता पूण ह्या सर्वांतावन आमकां राखचें आमच्या देवान मात्र. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भाव भयणीनो इस्रायल परजेक आज त्याच परिस्थितींत आमी पळयता. तांच्या देवान इतलो तसो मोग केलो देखून त्या इजिप्तांतले त्या परवाऱ्याच्या हातांतले त्या गुलामपणांतले सोडून हाडले. त्या मरुभुमींतल्यान तांकां चलयले आनी ह्या लोकांक आनीक देवाचेर पत्ती येवंक ना. फाटल्यान इजिप्तकार तांचे सैन्य येता तें पळोवन हे भियेले आनी म्हणाले म्हजे कडेन आमकां इजिप्तांत कितें पोंड घातले हांगा मरोवंक हाडलाय गे आमकां. आपुरबेन तांची सेवा करनासते आमी 4 मार केल्यार वण्णे हाडले हांगा ह्या मरोवंक तुवें आमकां हाडलाय तांच्या हातांत. भाव भयणीनो मस्तबोटी आमच्या जिवितांत आमची परिस्थिती अशी जाता. कस येताना आमी देवाक म्हणटा देवा काल्याक रचलाय तुवें आमकां. ह्या तरेन वळोवंक तुवें आमकां मनशा जीव आमकां रचलें गे. जल्मांतले बरें आहलें हांवें जल्माच्या पयलीं तुका गुत्तून येतलें गे. म्हाका जल्म दिन अशें केल्लें जाल्यार तुवें अशें संवसारांत आयकोंक कोणाचे गुलामपणान जिवंक पिडा शीत सोसूंक हे कश्ट नाका जाल्यार हें म्हाका रचलां हाचे खातीर रचलां गे तुवें. तुका गुत्तून येतलें गे. मोग करचो देव जाल्यार तूं अशें करताय गे. आमी जायते फावटी सवालां विचारता डायरेक्ट न्हय तरी मोतीन तरी आमच्या मतीन डावट येता. देवाचेर आमी थोडी फावटी दुबाव करता. बाबा भयणीनो देवाचें स्थान कितें मनशाचें स्थान कितें सांगा म्हाका. इतलीं जाणां हांगासर नांवां नाका इल्ले आसात तुमी. तुमचे पैकी कोण देवा हांगासर देवा कडेन विचारना येयल्यार कोणी पण विचारना येयल्ले कोणी ना. कोणेय पूण तुमचें डिसिशन काडून गेल्लें गे संवसारांत येवंक ना. गुर्तूच नातलें आमकां. खंय खंयच्या पिरगजेंत खंयच्या आवय बापायक खंयच्या काजारी जोड्याक आमी जल्मतून आमकांच गुर्तून येतलें. हें सगळें कोणें निर्धार केलो देवान. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताणें आमचें जिवीत निर्धार केलां. जर आमचें जिवीत निर्धार केल्ल्या देवाक आमचें जिवीत कशें चलाचें म्हूण ताका गुर्तून गे खंडी जावन गोत्ता.
इस्रायल परजेक इजिप्तान सोडून हाडल्या देवा ह्या परजेक तांबड्या दर्यांतल्यान कशें उतरयचें म्हण ताका गोत्तू नांगे खंडितांनी गोत्त आसा. मुयशे देवा लागीं वेता आनी सांगता देवा ही फर्जा हांकां कोणें आटापचें म्हजे वरवीं जायना. पुरपुरतात हांवें कितें करचें सांग म्हाका. आनी मुयशे लोकांक सांगता भिये नाकात, स्थिर रावा, डोंट बी एफ्रेड, स्थिर रावा. सर्वेस्पर आज तुमचे खातीर कितें करता तें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो आनी देखून तुमी शांत जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाऊ भयणीनो, देवाचें उतर आज म्हाका आनी तुमकां सांगता. त्या इस्रायल परजेक त्या दिसा थंयसर मोइशेन म्हणलीं उतरां आज देव म्हाका सांगता तीर रावा, कश्ट येतना तीर रावा, पिडा येतना तीर रावा, नश्ट भोगतना तीर रावा, घरांत समाधान पाड जातना तीर रावा, जिवितांत वारें वादळ येतना तीर रावा. भिये नाकात, भिये नाकात. कित्याक आज तूं अस्कत जातना, तुज्या जिवितांत तूं कश्टां पडतना, तूं कंगाल जातना, तूं धरणेक तेंकतना तुजो देव तुजे खातीर झुजता. तुजो देव तुका हात धरता, तुजो देव तुका सांबाळटा, तुका देव तुजें भविश्य निर्धार करता, तुजो देव फाल्यांचें जिवीत तुजें भविश्य रुपीत करता, तुका जेवंक दिता, खावंक दिता, तुका भलायकी दितलो. भिये नाका, कंगाल करिनाका. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भोवशा आमी मस्त जाणां असत्या परिस्थितींत आसा. एक घडी भर म्हजें सांगात देवाचें वाक आमी एक घडी भर रिपीट करया, आमी सभाबार्थ करया. म्हजें सांगाता म्हणा भिये नाकात, तीर रावा. सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो आनी तुमी शांत रावा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाऊ भयणीनो, घरा वसा, कश्ट येतना, टेन्शन जातना, बेजाराय जातना, एकसुरपण भोगतना, कंगाल जातना, नश्टां पडतना हें वाक्य काडा. 14वा अध्याय, निर्गमन ग्रंथ 14वा अध्याय, वाक्य 13 उडास काडा, रिपीट करा, वाच्या. देवाचें उतर तुमकां धैर्य दिता. आमचो देव आमचे खातीर झुजतलो. भाव भयणीनो, मस्त मस्त घडितां हांवें भोगल्यान, तुमी भोगल्यान जिवितांत. हांवें आज सांगायचं 20 वर्सां म्हाका वेळ ना, पूण आमी कितल्या जाणांनी असली घडीत जिवितांत घडयो भोगल्या. आमच्या देवान आमचे खातीर विचित्रां गेल्या. म्हजे वरवीं कांय करून जावना, देवान केलां, देवान केलां. असहाय जाल्ल्या वेळार तो देव आमचे खातीर झुजता. आज देखून आमचो भावार्थ घट करया. आमी ह्या संवसारान म्हणल्या, संवसार म्हणलो दर्यो उतरोंक आसा, संवसार म्हणलो दर्यो आमी उतरोंक आसा. आमकां भंय दिसता, आमच्या फाटल्यान सैन आसा संवसारी अनवरांचें, संवसारी पिडासणाचें, वायट आनी खोटेपणाचें, विविधतेच्या संवसारी आशेचें, संवसारी अनिश्टांचें, वायट शक्तीचें सैन आमच्या फाटल्यान येता आमकां लागाट काडूंक, नाश करूंक, आमचें जिवीत पिड्ड्यार करूंक, बिबाड करूंक. आनी आमी आसां, पूण आमी भिवचें न्हय, भिवचें न्हय. कित्याक आमचो देव आमचे सांगात आसा. तो आमकां सांगता थीर रावा, डोंट बी एफ्रेड. तुमचो देव आज तुमचे खातीर झुजतलो, तांबड्या दर्यांत वाट करतलो.
संसार म्हणले दर्यांतल्यान म्हजें जिवीत मुखार वचूंक देव वाट करून दितलो. तुवें भिवची गरज ना. देवाचेर पातये तितलेंच पुरो. फाटीं सैन पळय नाका. तुज्या मुखार देवाक पळय. तुजे खातीर जुत्तेल्या देवाचेर तुजी दिश्ट दवरू. तुज्या देवाचेर पातयेनी दवर. ट्रस्ट युअर गॉड. ट्रस्ट युअर लविंग जीजस. तो आसा. ताणें सक्कट दितवेला दर्यांतल्यान तो वाट करून दितलो. आनी हांगासर आमी पळयता भाव भयणीनो, मोइजेन तशेंच केलें. तसो हात उबारलो. तसो हात उबारलो. ताच्या हातान बेतकाटी आशिल्ली उबारली आनी दर्यांतल्यान 2 वांटे जाले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुका आनी म्हाका देवान बळादीक बेतकाटी दिल्या. खंयची ती? खंयची ती? मागण्याची. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मागण्याची बेतकाटी दिल्या. देवान ही बेतकाटी दिल्या तुका आनी म्हाका. उबारून दवरूंक. भितर दवरूंक न्हय. उबारून दवरूंक. तुजे हात उबार. देवा कडेन माग. ही बेतकाटी उबार. खेदी उडली आनवार येवन दित. ह्या संवसारी जिवितांत दर्यांतल्यान वाट जातली. तुका वचूंक वाट मेळटा. बाचे विशीं वाट मेळटा. समाधानाची वाट मेळटा. मोगाची वाट मेळटा. बोगसण्याची वाट मेळटा. तिरासनाची वाट मेळटा. भावार्थाची वाट मेळटा. बरवशेची वाट मेळटा. तुवें मुखार वचूंक जाता. तुवें सुसायड करचें म्हणना. तुवें टेन्शन करचें म्हणना. तुवें घरांत कणकान बसचें म्हणना. तुजें जिवीत पिड्ड्यार करचें म्हणना. कोणाचे पांय धरचें म्हणना. तुजो देव तुका सांबाळटा आनी तो तुका बचाव करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर आमी त्या देवाक उलो मारया. कीर्तन 31. कीर्तन 31 तो कीर्तनगार देवाक आपणाची शरणागती दिता. देवाक तो उलो मारता. देवाक भोप मारता आनी देवाक आपणाची जिवीत समर्पिता. अपूर्वाचीं उतरां आमी भाव भयणीनो इकडी बरो हांगासरच्या सुमयाक आमी शरणागत जावया. ताका आमचें जीवन आमी समर्पया आनी ताची दय कृपा आनी बोड जुरया. तुमची जाप तुमी म्हणा. म्हजी सांगता. काकूत म्हजी कर देवा. काकूत म्हजी कर. म्हजे सांगता म्हणा. काकूत म्हजी कर देवा. काकूत आमची कर. काकूत आमची कर. हांव आतां एक किर्तनाची वाक्य म्हणटा आसतना तुमी सगळ्यांनी इतली जाप दिवची. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येतां. म्हाका केदींच निराश जावंक दिनाका. तुजे नितीन म्हाका निवार. काकूत म्हजी कर देवा. काकूत आमची कर. म्हाका कांदी म्हाका सोडूंक तोर्त कर. म्हज्या आसऱ्याचें खडाप जा. म्हाका राखोंक द्रड खोटें जा. काकूत म्हजी कर देवा. काकूत आमची कर. करेस्तेन म्हजें कडाप म्हजें कोटें. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय आनी म्हाका वाट दाखय. काकूत आमची कर देवा. काकूत आमची कर. म्हजे बसत मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय. कित्याक तूं म्हजो आसरो. काकूत म्हजी कर देवा. काकूत म्हजी कर. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुवें म्हाका सोडलय सर्वेस्परा विश्वासी देवा. काकूत म्हजी कर देवा. काकूत आमची कर. व्यर्थ मुर्तीची पुजा करतेना तूं द्वेषिताय. पूण हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता. काकूत म्हजी कर देवा.
खाकूर आमची कर. तुझ्या मोगाक लागून हांव संतोसता आनी उल्हासता. म्हजें दळदीरपण तुवें पळयलाय, म्हजे आंखान तुका खळीत आसात. खाकूत म्हजी कर देवा, खाकूत आमची कर. म्हज्या दुस्मनाच्या हातान तुवें म्हाका घालूंक नाय. विशाल जाग्यार तूं म्हाका भोंवोंक दिताय. खाकूत म्हजी कर देवा, खाकूत आमची कर. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक हांव संकटांत आसा. खंतीन विरल्यात म्हजे दोळे, म्हजो आत्मो आनी कूड सयत. खाकूत म्हजी कर देवा, खाकूत आमची कर. दुखी सरता म्हजें जिवीत, आस्कार सुस्कार सोडून सोंपतात म्हजीं वर्सां. कश्टां वरवीं विरोन गेलां म्हजें बोड, आनी जोरून गेल्यान म्हजीं हाडां. खाकूत म्हजी कर देवा, खाकूत आमची कर. सगळे म्हजे दुस्वार म्हजी निंदा करतात. म्हजे शेजारी म्हाका खणटात, आनी म्हजे इश्टांक हांव बिरांत उपजयतां. वाटेर म्हाका पळयनात ते फुडें ते पळतात. खाकूत म्हजी कर देवा, खाकूत म्हजी कर. किर्तनगरच्या उतरांनी भाव भयणीनो, आमचे कश्ट, आमची दूख, आमची पिडा शिडा, आमची कणबेजाराई देवाक आमी समर्पया. आतां कंतराच्या रुपार गितां सोमें आमचे सगळे जीव जेजूच्या हातान पेटोवया. कोणूय आमी भियेवचें नाका. जेजू आसा आमच्या सांगता. आमकां तो सांगता, भिये नाका बाळा, भिये नाका बाळा, भिये नाका पुता, कंत कर नाका, हांव आसा. तुजे खातीर हांवें म्हजो जीव दिला. हांव आसतना तुवें भिवची गरज ना. उसा म्हणटा तरी ताण केला हांवें. मेल्ल्यांक जिवंत केल्या, ते मेल्ल्या आदारापणांतलो भायर हाडला. हांव तुज्या सांगता आसा, भिये नाका बाळा, भिये नाका बाळा. गीत आमी गावया. सक्कड आमची काळजांतली मोगणां, आमचें टेन्शन, मोतींतली बेजार सक्कड आमी जेजूक समर्पया. जेजू कडेन उलोवया, मूत आळू करया. मस्त टेन्शन घेवन आयल्या हांव बरो, आळू करया, जेजूच्या हातान दिवया. तो आमचो मोग करता, मस्त मोग करता तो म्हजो. म्हणजे सांगत आसा रात आनी दीस आमकां सांबाळटा तो. नाका बाळा, आसाय तो मोशा थळा हातार. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तो मोशा थळा हातार. मुखार तुसर दवरून म्हजो दिता तुका म्हजो सांगा. मुखार तुसर दवरून म्हजो दिता तुका म्हजो सांगा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आवाजान तुजे सांगता आसाय तो म्हज्या थळा हातार. तुज्या हातांत आसाय तो. भिये नाका तुवें म्हज्या बाळा, धैर्य काण घे. आसाय तो म्हज्या आवाज थळा हातार. म्हज्या कशी जाता आसाय तो. सक्कड तुजे कश्ट सुपेटून द्या कडे. सोम्याची सखत तुजे ते वाळटेच आसा. कितलो लोक ताचे चर्चा आयलो, रडले. ताची कुणकची सखत ताचे ती वाळटी. सक्कट कश्ट परिहार जाले. सगळे जिवीत तांचे बदललें. माग ह्या कडे माग. हे तुका दिसताना खंय तुका भोगताना
तुका दिसना कोण तुका भोगताना एकसुरो आसून कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सांसोना केदीच सांसोना ये नाका तुझ्या बाळा आसाय तुमच्या तळाला पिये नाका तुझ्या बाळा आसाय तुमच्या इकडे बोल कोणाक पासून मागोवन तुका आज सांग चिंतून आयलाय तुझ्या कुटुंबांतल्या मनशां खातीर घे तुझ्या घरांत तुझ्या पती खातीर घे तुझ्या पत्नी खातीर घे माग तुझ्या भुरग्यां खातीर माग जेजू आसा त्या जेजू कडेन मागल्या तो खंडी दिता खंयच्या पंथार संवसारांत खंय तरी तूं हें जर तर ह्या घडये मागताय तुजो जेजू ताचेर दिश्ट घालता ताचेर आपली सगत वाळयता कित्याक तो जेजू सक्कड दिसता कश्ट आमचे खातीर ताणें जीव दिला तोच म्हणटा भियेनाका बाळा हांव तूं कोणा पासून आज ह्या घडये मागताय ताचेर हांव आशिर्वाद घालतलो तूं कोणा पासून मागताय ताचेर म्हजे आमलेक रगतांत अभिशेक करतलो म्हजे आमलेक रगत ताका सुटका दितले म्हजे आमलेक रगत ताका सक्कड संवसारी वडण्यांत सुटका दितले तुजी पिडा गूण करतले थक्कड वायट सक्तंतले ताका सुटका दितले भियेनाका बाळा माग ह्या घडये कोणा पासून मागोंक आसा ह्या घडये तूं माग दिंबेर पडून मान ह्या घडयात दिंबेर पडया आमी सक्कड सक्कड आमचे हात उबारया आमचे हात उबारया जेजूची सकत ह्या घडी आमचेर देवन आसा सोम्याची पवित्र सकत आमचेर देवन आसा ह्या घडये बाबार्थान आमी मागया सक्कड आमी ह्या घडये मागया जेजूक आमी जिवीत आमी समर्पया ह्या घडये आमी सक्कड सोम्याक घोडसेतना देव सर्गीच्यो जरी वाळटल्यो पवित्र आमलेक रगत जेजूचें वाळटलें जेजूचें आमलेक पवित्र काळजाची विशेष हो दीस देवाची सकत वाळटली सक्कड म्हज्या सांगता म्हणा हालेलुया 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 सकड वडादन स्तुती करा वटलतन स्तुती करा सोम्याची सर्गीची थक्कड ती दाना उक्ती सावदीत सर्गीची दरी वाळोवन दी आमच्या सांगता सोम्याची पवित्र सकत वाळोवन दी जेजूची पवित्र सकत आमचे ते वाळोवन दी हालेलुया 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 जीसस 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 सोम्या तुझे सकत वाळोवन दी या घडये सोम्या सकड बांधून सकड हरये बांधपा तुटून दी सोम्या तुझ्या पवित्र सकतेनं सकड पिडेस्तां गुण जावन दी जेजू जेजू तुझ्या एककार या तुझ्या अमलेकरान पवित्र अमलेकरान तुझेतून सकड बांधपा तुटून पडून दे वाईटाच्या शक्ती धरणे शेवट जेजू 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 आमकांदे वाळायचे तक जीसस 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 लेट योर पॉवर फ्लो टू बी जीसस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुम्य आम्ही सुम्याचा आशीर्वाद मागया येदा वडा सक्रमेंता गीत आम्ही गाऊया येत्या वडा सक्रमेंता सक्रमण करूया उर्विल्या त्या कृपापोला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्मेच्या सद्विश्व्या बाबाचे जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा
मैमा ससना एका थाळ्यात बसिता हुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावडा प्रार्थुया येशू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणीचें फळ सदांच आमचे तेमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विसरांक तूं मान करताय आमी मान करूंक आमकां देन पवो कर जो जेतन रात करताय ससनाच्या ससना प्रत्येक तेसावा खातीर मागून मिस्तिता लेस्टर डिसोजा फेरार प्रत्येक तेसावा खातीर मिस्तिता बिनू विद्या सिस्टर अनिता मिनेजस ट्रिवेंड्रम केरळा फेस्त मिस्तिता जॉन जी अल्शनॉय साम पावलवाडो लग्नाची 15 वर्सां सोंपोवच्या वक्ता फेस्त मिस्तिता अशोक क्लेटा डिकुन्ना सान फ्रांसिस पयलो वाडो देवादीन जॉन आनी स्टेला रोड्रिग्साच्या उडासाक मिस्तिता ज्योती शेट्टी आर मुंबई देवादीन प्रकाश डिकुन्ना हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास काडून मिस्तितात शीला डिसोजा सान जुआ वाडो फेस्त मिस्तिता मेल्विन डिसोजा निगुटाम फातिमा पयलो वाडो एर्गा मिस्तिता एल्डन पिंटो सान लोरेस दुसरो वाडो देवादीन थॉमस डिसोजाच्या आत्म्याक मिस्तिता विजय ताच्या कुटुंबाचे संदे प्रत्येक दिसा खातीर मागून मिस्तिता फ्रँकी नोरोन्ना विजय देवादीन एवलिन पिंटो जत्म्याक मिस्तिता मिल्ड्रेन पिंटो नित्य दरवाडो देवादीन फ्लोरिन लोबा जत्म्याक मिस्तिता मिल्ड्रेन पिंटो नित्य दरवाडो फेस्त मिस्तिता मेलिसा डिसोजा फातिमा पयलो वाडो पयल्या जल्मा दिसा संदर्भी फेस्त मिस्तिता ॲशे रोड्रिगस सान पावल वाडो क्रिस्टियानो जियागो डिसोजाच्या पयल्या जल्मा दिसा संदर्भी फेस्त मिस्तिता प्रिसिला मिरांदा सान पावल वाडो प्रिसिला यूजीन मिरांदा USA म्हयन्याचो उगडास काडून ताच्यात्म्याक मिस्तिता वलेरियन मिरांदा आनी कुटाम सान पावल वाडो फेस्त मिस्तिता मॉली पिंटो सान तेरेस वाडो फेस्त मिस्तिता मेल्विन आनी अश्विन वेगस नित्य दरवाडो एर्गा मिस्तिता सियाना पिंटो सान पावल वाडो एर्गा मिस्तिता वायलेट डिसोजा पेजार आनी एर्गा मिस्तिता ग्लेशन डिसोजा पेजार हाचे इराद्या बसत आनी तशेंच आयच्या दिसा आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक स्पॉन्सर रावल्ले आसात मेल्विन डिसोजा आनी कुटाम इटली तांच्याय इराद्या पासत आमच्याय गरजा पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आनी आतां प्रवेश गीत गावन मिसाक आमी आयती जावया. संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरो काळजा आमची तुझे दय उबारू तुका अर्ज तुका वळो
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी आराधना वेळी जोडलो आनी हो अनुभव आमी जिवंक आसा. देखून देवाचें उतर आज आमकां ह्या अनुभवान जिवंक उलो दिता. जिणी मस्त गरजेची. पवित्र पुस्तकाचो आधार, देवाच्या उतराचो आधार देवान आमकां धराळ दिला आनी त्या आधारान आमची क्रिस्तांव जिणी देवाक भियेतल्यांची जावन जिवंक देवाचें उतर दिता तो उलो आमी स्विकार करया आनी त्या प्रमाणे जिवंक बरें मन करया. भाग्यवंतो बोनिपास धर्माध्यक्षांनी रक्त साक्षी हाचें स्मरण आज पवित्र सभा करता. कशें जुआंव पॉल दुसरो रोमांतून मंगळुराक आयलो गी, तशेंच वो एक सांत ताच्या जिवितांत जर्मनीचो मिशनरी जावंक पावलो. ताच्या जिवितांत ल्हानपणांतूच भक्तीपणान तो वाडलेलो. 30 वर्सां प्रायर याजक जालो. बेनेडिक्टान याजक तो जावन आसलो आनी थंय तावन मिशनरी जावन विशी उरपा ताची ती इतली भुरल्ली की तो देवाचें उतर परगडचे खातीर विशेष रितीन जर्मनीक गेलो. थंयसर पवित्र सभेन ताणें जायतो वावर केलो. देवाचें उतर ताणें परगट केलें. पवित्र सभेचें जिवन सुद्रायलें. लोकांक भावार्थांती हाडलें ताणें. देवातून पयस केल्लो कितलो हजारो लोक देवातें पाटी आयलो. पवित्र सभेत जिवाळ जाली आनी अशें ताणें जर्मनींत पवित्र सभा ताणें नवें रूप दिलें आनी पवित्र मार्तीरपणाचें मरण तो मेलो. ताजें रगत ताणें सुम्या खातीर वारयलें. भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक ताची जिणी प्रेरण जावन दी. तुवें आनी हांवें मन केल्यार आयच्या काळार आधुनिकतेक वळख जाल्ल्या त्या पवित्र सभेक लोकांक पवित्र सभेंत हाडूंक देवांत हाडूंक तुवें आनी हांवें खंडीत जावन कांयपणी करयेत. देवा समोर आमचें तें बरस जाय. भावार्थान आमी बरस जाय. देवा समोर दिसून येता आमच्या जिवितांत. इस कृपा देवा लागीं मागया. हे घडीभर हे मिस्साचें बलिदान पवती बरी भिडोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखुया आनी आमकां समी तयार करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें सैत्य पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदां संवकार म्हणजे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर अमक्या बेसपरात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीधर देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सजनाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत बोनिफास, तुझं रक्त साक्षी तुझे मुखार आमचो शेकाय जावं. आपणे दिल्ले खरे भावार्थाचे शिकवणेक आपल्यास रक्ताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली. तो भावार्थ दैरान उसारूंक
आनी सगळ्या आमच्या करण्यांनी तो तिरायन पाळोवंक तुजे कृपेचें बोड आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातवड चलयता ससनाच्या ससना. क्रिस्त जेजू सोवें भक्तीन जियोंक कुशी व्हरतल्याक कश्ट दग सोसूंक आसतलेच. साम पावलून तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेता आनी म्हजो शेवट कितें हें सकट तुवें देखलाय. म्हज्या भावार्था सोंसणिकाये म्हज्या काळजाच्या उदारपणा आनी तिरसने विशयान तुका सकट कळीत आसा. अंतियोकांत, इकोनियांत आनी लिस्रांत म्हजे वयर आयलेल्या दगदवण्यांक आनी कश्टांक तूं सुसाक्स. खंयच्या तराची दगदवणी म्हजे वयर येवंक ना, तरी त्या सर्वांतलो सोम्यानच म्हाका निवारला. जेजू क्रिस्तांतय भक्तीन जियोंक कुशी व्हरतल्यांक कश्ट दगद सोसूंक आसतलेंच. पूण खोटे आनी कपटी मनीस हेरांक फटोवन आनी आपुणूच फटवून पडोवन आपल्याच खोटेपणांत चड आनी चड गूण रमतले. पूण तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणे सतमनलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. कोणातावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जनाय. तुज्या भुरगेपणार तावन पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्तांतय दवरलेल्या भावार्था मारिफात तुका तारण दिवंक सकतात आसलें जानवायेचें भंडार तें. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयिल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर बऱ्या कामांक तरबेत जाता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तुझे दमशस पडता ती शांतीची सर्वेस्परा तुझे दर्शक पळता ती शांतीची येता. म्हजे दुस्मान आनी म्हाका दनसितले जायते आसल्यारी तुजे कुशीतावन हांव पयस सरूंक ना. तुज्या उतरां सस जावन आसास. तुजी नियमां शाश्वीत बलतात तसली. सर्वेस्परा तुझे दर्शक पळता ती शांतीची येता. बळवंत मनीस कारण आसता म्हाका दग दिता. पूण म्हजे काळीजमान तुज्या उतराक तरता. तुजे दमशास पालता ती शांतीची येता. ती केदीस निसरून पडची ना. सर्वेस्परा तुझे दर्शक पळता ती शांतीची येता. सर्वेस्परा तुज्या तरणाची हांव वाट पळयता आसा. तुजे उपदेश हांव पाळता. तुज्या विधी नियमां हांव काळजाता. सगळी म्हजी साथ तुका कळटा.
Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळता म्हणटा सौमी तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी ताचे ते येतिल्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. परत्यान जेजू देवाळांत शिकवून आसतना तो अशें सवाल घाली लागलो. क्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणून शास्त्री म्हणटात तें कशें? दाविदानच पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा खाल म्हळां. अशें म्हणलें सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक बस तूं म्हज्या उजव्याक पाडाव कर न तुजे वैरेक तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. अशें दावीदच ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत जावचो कसो? देवाची उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तुवें मोगाच्या भावां भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतराचेर एक ल्हानसो नियाळ आमी करया. आजचें पयलें वाचपाचें हांवें नियाळाक घेतलां. आयच्या वाचपांतलें पयलें वाक्य आमकां भोवसो चिंतूंक करता तसलें. सांत पावल म्हणटा ह्या वाचपांत हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेतां आनी म्हजो शेवट कितें हें सकड तुवें देखलाय. भाव भयणीनो, एक शिक्षकी इस्कॉलान शिकयता आनी ही शिक्षकी इस्कॉलान शिकयता आसतना भुरग्यांक ती म्हणटा, ಮಕ್ಕಳೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ ಹಾಗಿರಬೇಕು म्हणटा ನಿಂಗೆ. भुरगे ऐकतात. आयतो टीचर नावागे ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. उपरांत जर तर ती भुरगीं तांच्या टिचरीन शिकयल्लें टिचर तशेंच करता गी म्हूण बरें करून ऑब्जर्व करतात. त्या वेळार जर तर ती टिचर दुसऱ्यांच करता, ती आपणें शिकयल्लें ती पाळयना, तवळ कितें जाता, ती भुरगीं ಟೀಚರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ती भुरगीं आयकता ती भुरगीं पळटाते ना. हांव हांगा रावन तुमकां शर्मावन दितां, शिकोवन दितां. हांव अशें करचें तशें करचें म्हूण तुमकां सांगता. फाल्यां तुमचे दोळे हांव खंयी वेताना, हांव खंयी उलयतना म्हजेर आसतलें की ना. पाद्राप कालें करता, पाद्राप आमकां शर्माव सांगता. तो तशें करता गी पळयचे. दोळे पुरो पाद्रापाचेर आसतात, 10 दोळे सडीत आसतात. आतां अशें म्हणटा आसतना हांवें हांकां शर्माव सांगता आसतना हांवें कितें चिंतीचें, हांव तें पाळटां गी, म्हाका तें पाळूंक साध्य आसा गी म्हणलें हांवें चिंतूंक आसा. देखून बाबा भयणीनो,
गरजेचें आमकां सगळ्यांक कित्याक म्हळ्यार तुमी आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांच्या सांगाताच जियेतात घरा वचून तुमच्या भुरग्यांक तुमी पाठ करूंक आसा तुमच्या भुरग्यांक तुमी बूत सांगूंक आसा आनी ह्या वेळार तुमचीं भुरगीं पळयतात म्हज्या डाडान अशें सांगलां म्हज्या मम्मान अशें सांगलां म्हजो डाडा कालें करता म्हजी मम्मी कालें करता जर तर म्हाका ती एक सांगता पूण ती दुसरीच करता तुमचीं भुरगीं तुमी सांगले बरी आयकतात गे ना ती कितें करतलीं म्हज्या डाडान म्हाका सांगलां तो करिना आमी कितें करीचे भाव भयणीनो इंच सांग पावलो आज हांगासर सांगता गरजेचें हांवें कितें शिकयलां हांव कशें जियेतां ताका एक कनेक्शन आसा हांव कितें तोंडान उलयतां तीं उतरां ताका आनी हांव कशें जियेतां ताका एक संबंद आसा ताका एक कनेक्शन आसा तें जर तर ना तें निर्फळ हांवें सांगलें उतरां ती निर्फळ बँड बोडयतना धूम जाता न्ही गे भितर कांय ना देखून आवाज व्हडलो करता पूण कांय तसो परिणाम कितें आसा भितर कांय कितलें तापडल्यार कांय जायना भरिल्लो कोळसो हालना न्ही इल्लें अर्दो कोळसो आसल्यार फटा पचा करून उसळटा हांव ल्हान आसतना दूद व्हरतालो सोसायटी घरांत हांव आमकां दूद व्हरूंक आहलें ड्युटी आहली एक दीस म्हाका एक दीस म्हज्या भावाक एक दीस म्हज्या भयणीक अशें ताका आमी घरा बदली करून थोडे फुडें आमी रडचे आहले झगडचे आहले कोणें तूं व्हरू हांव व्हरू आमकां बरोबर मस्त पयस जालें न्ही सोसायटी मातशें हें जाल्लें आनी थोडे पूण आमकां कितें करतालें चिंबुजा कॅन आसलें दुदाचें त्या कॅनांत दूद अर्दें आसतालें तें आमी ल्हान आसलें त्या वेळा व्हरतना पांयां कापटतालें पांयां कापटतना तें हलकनतालें उसळ फसाल करून उसळटालें थोडे फावटी पांयार उसळटालें धरणेर उसळटालें थोडे फावटी राग येतालो अर्दें खालें मार खंयची म्हण चारलें आमी थोडे फावटी भाव भयणीनो अशें जाता आमकां थोडे फावटी पळया तें जर तर बरयलें ना तर तें हलकनता जिवीत आमचें तशेंच जर तर आमी जिवितांत संपूर्ण कांय आमचें थंय ना जाल्यार आमी जर तर कितें शिकता कितें जोडटा आमचें ती जिवंक आमी प्रयत्न करिना तर तें आवाज करच्या बँडा बरी या अल्कोच्या कळशा बरी थंयसर पाडस जाता शिवाय बरें जायना देखून आमी सगळ्यांनी आयच्या देवाच्या उतरान प्रेरीत जावन गरजेन शिकत आयिल्ली संगत आमी कितें आयकता तें आमी जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करचे मनीस आमी सगळी संपूर्ण न्हय कोणी आज हांगासर वयर तावन डायरेक्ट देंवल्ले नात सगळी आमी मायेच्या पोटांत तावनूच भायर आयिल्ले हांव देखून अस्कत कांय सगळ्यां कडेन आसा आमचे कडेन आमी सगळी सुखी करतलीच परफेक्शन कोणा कडेन ना पूण देवाचें उतर कितें सांगता तूं कितें करताय तें पाळूंक प्रयत्न कर फळ कितलो मेळटा ओंप्यांची ओपार सांगता थोड्यांनी 60% 30% थोड्यांचे 60% थोडे 100% तें आमी कितें आमी पळ दवरता तें आमच्या व्यक्तित्वाचेर उंदोन आसा पूण गरजेचें आमी पळ दवरचो उणो वा चड आमी हर एकल्यान जिवीत पळदी करूंक जाय म्हणलें सांग पावलो आमकां सांगता आनी हें सगळें कित्याक करचें तो मुखलें वाक्य सांगता शेवट सांग पावलोचो शेवट कितें जावन आसलो सांग पावलोचो शेवट एकच ताणें ताच्या जिवितांत एक दीस घडिल्लें घडीत तो पूड आसा काडटा पयलें ताजो शेवट जावन आसलो हांव एक व्हडलो धर्मशास्त्री एक क्रिस्तांव एक कोण गे तो जेजू नदरेन म्हणल्याचें आयकून ये पुरा ना कदल्यांक सर अजापांकय आनी कल्यांक शिकोवन हें पुरा दितात
हांकां सगळ्यांक भूत शिकयचे, हांकां सगळ्यांक वाटे काडयचे, हांकां सगळ्यांक तो जेजू क्रिस्ताचें नांव कडेनातलें बरी करचें, हें ताजो शेवट आसलो. पूण दामास्काच्या वाटेर खंयच्या दिसा ताका जेजू भेटलो की सावला सावला कित्याक म्हाका दग दिताय म्हणली उतरां ताच्या कानांत पडलीं गी. त्या घडये तो धर्नीक शेवटलो, ताजी दिश्ट गेली आनी ताजो तोमात न्ही, ताजो हंकार, ताजो गर्व, ताचें वडपण हें सगळें धर्नीक शेवटालें. आनी थंयसर तावन सोम्या हांवें कितें करी जाय म्हणलीं उतरां ताचे तावन आयलीं आनी थंय जावन तो उठलो आनी ताच्या जिविताचो शेवट ताका कळ्ळो. एकच आखरी तो म्हणटा, आमी पळयता म्हजो शेवट हांव धांवलां, हांव जिविताची धांव हांव धांवलां, म्हज्या शेवटाक हांव पावलां म्हणटा तो. म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक हांवें पासारला, ताची शिकवण हांवें दिल्या, ताजो शिस्त जावन जियेलां, ताची संपूर्णकाय म्हजें तें आपणायल्या. पळया जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व ताचें तें रुपीत जालां. सक्कड समरायज करून हांवें सांगचें जाल्यार ताची उतरां, हांव न्हय क्रिस्त म्हजें तें जियेता, हांव न्हय क्रिस्त म्हजें तें जियेता. भाव भयणीनो, हो आमचो शेवट. हा सांत पावलो आमकां सांगता तेंच. तो म्हणटा हांगासर, म्हजें जिवीत तुका खडीत आसा म्हणटा तिमोथेक तो बरोवन सांगता. कितले कश्ट हांवें सोंसल्यात, कितली दोगधोणी हांवें भोगल्या. कोरिंतकारां बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत आमकां सांत पावलो सांगता, ताणें ताच्या जिवितांत भोगले ते कश्ट सगळें ताका सोसूंक मेळ्ळ्यार ताच्या जिवितांत तो तिरासाणेन रावता, तो भियेना, तो खंयच्याच संगतीक तो निराश जायना. बागार तो तिरासाणेन ताचें जिवीत तो जियेता म्हणटा सांत पावलो. देखून तिस तिरासान आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी जिये जाय. आमी हांगासर तो सांगता, कोरिंतकारां बरयल्लें दुसरें पत्र, हीं उतरां एक घडी भर आमी आयकुया अपूर्वशी. हांव ताचे प्रासदीक क्रिस्ताचो सेवक आनी तांचे प्रास हांव जायते चड वावुरलां. तांचे प्रास चड हांव बंदेन पडलां, कितलेशे फावटी बंदेन पडलो. लेख नासलेले मार हांवें केल्यात, कितलेशे फावटी मोरोन मासलां. जुदेवालाचे 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात. 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारलां, 1 फावटी म्हाका पात्रायलां, 3 फावटी म्हजें दारूं फुटलां, 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायते म्हज्या पैनांनी हांव म्हजे वयले कश्ट आपाय आनी आपाय कितले आयिल्ले कितले म्हूण सांगचे. आपाय आवरांचे, आपाय सोरांचे, आपाय म्हज्या देशी लोकां तावन, आपाय हेर जातीच्या तावन, आपाय शहरांत, आपाय रानां मोल्यांत, आपाय दर्यांत, आपाय गतकी भावांत तावन, मावटी बरीत वावर करून, कितल्यो शरती न्हीद काडन, बुकेन आनी ताणेन सबार उपास काडन, हिंव तडवून, पांखरां नासतना उक्तो पडोवन हांव जायतो कश्टलां. ही बापूरबायची उतरां पळया सांत पावलोची. भाव भयणीनो, हें आमी आज उडास दवरचें. जिवितांत शेवटाक पावचें जाल्यार कश्ट काडचे, वावूंट काडचे, मार खायचे, आमी रगत वारयचे, हात पांय झरयचे, घाम वारयचे. जिवितांत आमी कश्ट काडचे पडटा. कश्टां शिवाय फळ मेळना हें सांत पावलो स्पश्ट सांगता. देखून आमी क्रिस्ती जिविताचे पाट हेरांक दिता आसतना आमी स्वता आमी सोम्याच्या शेवटाक पावूंक प्रयत्न करचे. जिवितांत व्हांवून काडचे, कश्ट आनी पुरासांनी काडचे पडटा.
सगळा किताय रे जायचे पडटा आद्यंत सांपावल आमकां सांगता त्या वेळा आमचो बाबाट घट जाता आनी आमी तिरासाने मुखार वचूंक शकता आमकां थोडी पुटी नाका आमकां सूख जायचें कश्ट नाकात मार नाकात दूख सोसूंक नाका सुखान वचचें आमचें जिवीत पुसले कडेन पुराय येजे घाम व्हरोंक नाका हात पांय मेळोवंक नाका जिवीत म्हळ्यार आमकां सुशेगाचें जायचें देवाचें उतर सांगता ना तुजें जिवीत पयल्यान जिये कश्ट व्होन काड तुजे हात पांय झरय आनी तुज्या शेवटाक तशी वचूं आनी त्या वेळा तुवें तुज्या भुरग्यांक पाठ शिकय जाय म्हणना उतरां शिकय जाय म्हणना बागार तुवें केल्लें पळोवन तुजीं भुरगीं देवाच्या वाटेन चलतलीं तुवें केल्लें पळोवन तुजीं भुरगीं देवाच्या वाटेन चलतलें सांपावल म्हणटा हांव न्ही क्रिस्त म्हजें तें जियेता आमकां हीं सुत्रां जायचें हांव न्ही क्रिस्त म्हजें तें जियेता आमचीं उतरां आमची साल समकण आमचें जिवीत क्रिस्ताचें जायचें आमकां पळोवन कोणीय म्हणाचें ओ जावन आसा क्रिस्त हे जावन आसा क्रिस्त ताजें व्यक्तित्व आमचें ती पळोवंक मेळ्ळें तर बाबा भयणीनो आमचो जिविताचो शेवट तो खंडीत फळादीक हिंस आमी जियोंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया सांत बोनिपास आज आमकां एक प्रेरण क्रिस्ता खातीर जीव दिल्लो क्रिस्ताचें रूप सावन तो जियेलो सांजो तेंच क्रिस्ताचें व्यक्तीत घेवन मंगळुराक आयलो ताका आमी पळयलें आमी पातयेलें हांव कित्याक क्रिस्ताचें खरेंच तो रूप जावन आसलो त्या देखून आज आमी नोवेराक आयल्या त्या देखून ताका आमी मान करता त्या देखून आमकां तो मोगासो जाला तर भाव भयणीनो त्याच वाटेन आमी चलोवंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया परत हांव लास्ट रिपीट करता तुमच्या मोतीन घरा येतना उरोवंक आयका बरें कन्ने बायपाट करा मोतीन हांवें कितें शिकयलां हांव कसो जियेता म्हजो शेवट कितें मोतींत उरोवन दिये हांवें कितें शिकयलां हांव कसो जियेता म्हजो शेवट कितें स्वीकार करे बापा मोड्या बैनां संगी भेटयता विंदेनी मांडून तुंगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत मोगान तुझ्या तिंग जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत मोगान तुझ्या तिंग जीवन आमचे नंदन कर म्हणजे भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पयस बेचादवा सर्वेस्पर म्हणून घेव भोव दयाळ बापा ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल जसो भगवंत बोनिपास तुजो भक्त रगत वारय पर्यंत भावार्थान तीर रावलो तशें आमकांय भावार्थान तीर कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय आमेन करूंक फावो
सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद वेदर आणि शासनाच्या देवा सर कणे आणि सर तेंचे जो क्रिस्त आमच्या सुम्या उरवे आम्ही तुका दिन वासूंक पावू हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवन बनी पास तुझ्या रक्त तक्षान जेजूच्या पावलान सोलोनो आपले रगत व्हरून तुजी विचित पदवी दाखयली हे परी तुका सक्षितांच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कांत क्रिस्तावर तुमच्या सुम्या उरवी तुझे बोड संपूर्ण परजळता देखून सर्गीच्या देव दोतां संगाती आमी पृथ्वीचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय पप्पा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांत हाडून देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं तुमकां आमचे सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरण सुसुंकाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून तो समर्पूंची. तेसवरी जेवण दत आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रगत पातकुचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो घोट परगट होऊया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेता तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेता. बापा जे तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडून जी काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कूड आनी रगत सेवतरामा समेत तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरण मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे परसळी तूं मुखां मोळपणेंक फावो कर ह्या वेदी भोंवतणी जमत जाल्ल्या आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मोरये देवाच्या माय सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदुता भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो भाग्यवंत बोनिफास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सरपदवेदार बापा सर्वंतर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान आमकां शिकयलें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजे कशें स्वर्गार जाता तशें नमतरान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांत आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस काय आमकां तूं दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सुरवंदर जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरो शानत्रीक दिल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर्वकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार ताजेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तुजी येतान रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जावन आसा जेजू देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडयेच्या जिवनाक आपयल्ली हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवना पूण ह्या उतरानच Jesu mogar, Jesu dayar, मुझे दयेव का शिदार. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटार. तुकाच म्हाका ओपून दिताय सस्नीक जिवी म्हाका लाबोवन खुर्सा जीव पिलो. आत्मान सुसून जीवन तुकाच भेटो हिरो. तुझे कुशे ह्या केलोय बापा कुशे आसालोय. तुझे कुशे त्या केलोय बापा कुशे आसालोय. जेजू मोगार जेजू दयार मुझे दयेव का शिदार. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटार. तुकाच म्हाका ओपून दिताय तुझे परी हांवें जियो म्हाका उलो दिता. काळजान म्हज्या करून बिडार तुझे तबेन घेता. तुझ्या येण्या तुंदिका निरंतर
ओपून दिताय पत्नीकान जाताय. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या सत थैंबाच्या बागेवंत बोनीपास आमच्या भावानं कष्टां दगदामध्ये दाखयलें तिरपण पडून आमी अजाप जाल्या. हें तुजेंच देणें म्हूण वळखून ताच्या बुडासा दिन वासाचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी गटाय मेळ्ळ्यान. हे गटायन आमकां कांय कश्टां मदें आमच्या बाबा बरी तीर रावूंक सश्टाची इनाम आमी बगूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे वडुकार. 본수와 얻으랴 원니 땅 सर्व इंदुरा क्रिस्ता सारक्या भोऱ्या गोड्या दैवीक मोक्षी कर तूं आमकां. दैवीक पाकूळ आमकां उगडली. सर्वनेची महिमा शिकयली. Sasokut jivita Ina tuja dili wordmenfa Bhagivon zuvam baldusria Vanditam sarva tintuka Krista sarkya porya golya Daivik mo shikari tu amka. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवन जुआंपा दुसऱ्याक तुवें आम सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार्थान दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकां बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाचें मंदिरां जावन रोपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयकन बसया. भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्याच्या मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर ह्या घडी आमी अर्गां दिवया. साबार जाणां तांच्या जिवितांत मागील उपकार मेळ्ळ्यात, आमकांय मेळ्ळ्यात आनी आयच्या दिसा हांगासर उपकार स्तुती भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या. पयन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून उपकार आटयतात. माडयो मोर्च्यो रावून कृशी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून उपकार आटयतात. दोगां जाणांक मागिल्ले सर उपकार मेळिल्ल्या पासून उपकार आटयतात. 10वे क्लासींत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या पासून भुरगीं उपकार आटयतात. 9वेक येवंक फावो जाल्ल्या पासून साबार जाणां उपकार आटयतात. बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून उपकार आटयतात. बरो पावसाचे दिने मेळिल्ल्या पासून कृशी करूंक फावो केल्ल्या पासून उपकार आटयतात. साबार पिडे शिडेंतले निवारल्या पासून अर्गां पाठयतात. आमच्याय जिवितांत जायते उपकार मागील उपकार फावो केल्ले आसात. ह्या सर्वा पासून ताका आमी अर्गां दिवया. आज पावस लेगीत नासतना इल्लेशी मिनातकान कसकान आमी हांगासर आयल्या आनी तें देवाचें एक वर्तें देणें. ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. ह्या पूण थळार आमी मागिल्ले साबार उपकार
आमकां आमच्या भाव भयणी परगांवांत असल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक मागले उपकार मेळ्ळे आसात। साबार जाणांनी म्हजे लागीं वैयक्तीक रितीन सांगिल्लें आसा असले उपकार मेळिल्ले म्हणून तुमचे लागीं सांगिल्ले आसात। सर्व उपकार आमी सोम्याक आमी भेटोवया। बागेवन जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मजतीन सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां। ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया। अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वाखाणटांव तुका सोम्या जेजू, वर्णितांव तुका सोम्या जेजू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उबे रावया, प्रार्थुया। भोव काकुळदारा बापा, बागेवन जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बऱ्यापणा पासून आमी तुका अर्गां दिता। तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता। ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता। ताचे परी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता। क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। भाग्यवन जुआंव पॉल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आम्हा पासून देवा लागीं विनंती कर। ये भाग्यवन जुआंव पॉल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडून पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो। मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी। देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय। अशें तुज्या पुत्रान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय। आमच्या मोगान भरोन बरो गवळेक असो आमची भेट करूंक तूं हांगासर आयलोय। आज आमी तुजे भक्तीकां आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता। क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमा कर। तुजे बागेवंतचिनी आमच्या जिविता प्रेरण जावं। आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे दीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय। प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजें दायकन बसया। साबार जाणांनी तांची ते सावां विनोद हांगासर दिल्ली आसात। तांचे सांगता आमची ते सावां सोम्याक आमी भेटोवन दिवया। बागेवन जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मजतीक आमी भेटोवन दिवया। एकल्याच्या जाग्याची RTC बेगीनच मेळोवंक, एकल्याचे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, तेगा जाणां शेळ कोंकली गूण जावंक, तेगा जाणांची गांठी दूख आर्थरायटीस गूण जावंक, दोगा जाणांची माडयांची कृशी बरी जावंक, एकल्या दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक, कोर्ट केस सतानितीन इत्यार्थ जावंक, गरज जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, वाटेचे प्रॉब्लेम ते इत्यार्थ जावंक, तेगा जाणां परगांवांत बरें काम फावो जावंक, तेगा जाणांचें पैन बऱ्या रितीन जावंक, तेगा जाणांक शिकोंक बरी मोत मेळोवंक, दोगा जाणांचें डिप्रेशन गूण जावंक, एकल्याचे एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक, चौगा जाणां बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्यान आमोल पिवन येता ताका सुटका मेळोवंक, तेगा जाणां बरें काम मेळोवंक, तेगा जाणांनी हट पयस करून समाधानीन जियोंक, एकल्यान चिंतलींक सर कामां ती बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, एकल्याची कोरोस गूण जावंक, एकल्याचो बावळो दूख गूण जावंक, एकल्या तेगा जाणांची एलर्जी पिडा ती गूण जावंक, एका बळशाच्या मेंदवाचे शिरेचे समस्ये गूण जावंक, दोन कुटुंबांनी समाधान रास करूंक, एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, एकल्याचे फॅटी लिवर ते गूण जावंक, लॅन्से फेर्नांडीसाची कातीची शिबा गूण जावंक, हाचे बराबर आमी जायत्यो आमची मागणी घेवन हांगासर आयल्या। साबार जाणांनी सांगलें आसा म्हजे खातीर मागा, म्हज्या त्या सावा खातीर मागा। साबार जाणांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां। तांचो हर एकल्या सोडासकान आमी मागया। आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमी घेवन हांगासर आयल्या। आमच्या भुरग्यांक इस्कॉल सुरू जाला। हें सगळें शैक्षणीक वर्स तांचें देवाच्या बेसावांनी भरलेलें जावच्याक
हर एका संस्थ्यांनी क्रिस्तांव अक्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम भाव भयणीच्या भुरग्यांनी थंयसर एक मनान एकवटान तांणी जियोंक बरें करून शिकोवंक आनी तांच्या आवय बापायनी खंयच्याच स्वार्था कितें दिनासतना थंयसर नासमाधेन कितें दिनासतना सगळ्यांनी शांती समाधेनान जियोंक सगळीं एकाच देवाची भुरगीं म्हणल्या मनोभावान जियोन हर एका संस्थ्यांनी शिकपा संस्थ्यांनी थंयसर घुसपट गोंदळ करिनासतना समाधानेन तांणी जियोंक भुरग्यांक बरी देख हर एका आवय बापायनी दिवंक शांती समाधान तांणी जियोंक एक बरें वातावरण रुपीत करूंक हर एका आवय बापाय पासत आमी मागया आनी हर एका शिक्षकांनी तांच्या तबेन दिल्ल्या भुरग्यांक तांकां बरें करून शिकोवंक बऱ्या मौल्यांनी तांकां चलोवंक तांणी आदर्श व्यक्ती जावंक आमी तांचे पासत आमी मागया सांगतच आमच्योय हर एकल्याच्यो गरजो जुआं पावल दुसऱ्याच्या मजतीक आमी भेटोवन दिवया उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारेचो आमकां कोरो मोक्ष शिकय मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दे शेकी एक दीस मोरये माये आनी सांता भक्तां संगी सर्गीच्या रासा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकान आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी तूं संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बरयल्लें समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सम्याचे नेवचो आदार आणि रचना सगळ्यांनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारी पात सर तरेच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणी सांपडलेला तुवें मोवाळाय दाखयली आनी ताका गूण केली तेच बरी तुजो सेवाक बागेवन तुजो पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवन जिणे मुखान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सुमोग तुज्या परचेन भोगूंक आनी बाबार्थान जिवंक प्रेरण दिलें तेच ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनवरांतले आमकां निवार आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरतां तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या उरवे सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो. बागे वचूं पावत दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोश देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव. बागे वचूं पावत दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायट ती तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे सगळीची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आलतरीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पुबी सभा संतोश बरीत आसा ताच्या देखीन सांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत साश्टीक संतोश भोगून तुमी पावो आनी सर्पद्वेधार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मगाच्यानो आयच्या दिसांक सर येवन आराधनांत आनी तशेंच मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावन तुमच्या इराद्या खातीर एकामेकाच्या इराद्या खातीर मागल्या तुमचो सुमेस्त आसो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आनी बागेवन जुआं पावल दुसऱ्याची मजत तुमचेर आमी मागता आयच्या दिसा जवान देव आदार दिल्ल्यांक आनी तशेंच फेस्त मीस दिल्ल्यांक आमी वाते दिवन मान करूंक कशें व्हरता वेकार बापानी ती दिता आसतना तुमी ते स्विकार करचे. आयच्या दिसा जवान देवक आदार दिल्ले आसात मेल्विन डिसोस आनी कुटाम इटली मिलान आनी तशेंच फेस्त मीस दिल्ले आसा मेल्विन डिसोस आनी कुटाम फातिमा पयलो वडो आतां इटाली
फेस्तुमीस दिल्ली आसात जॉन जी.एल. शनाई सा पावल वाडो, अशोक आनी क्लेट्टा डिकुना सा फ्रांसीस पयलो वाडो, ज्योती शेट्यार मुंबई, शीला डिसोजा सा जुआ वाडो, मेलिसा डिसोजा फातिमा पयलो वाडो, ॲशर रॉड्रिगास सा पावल वाडो, क्रिस्टियानो धियागो डिसोजा सा पावल वाडो, मॉली पिंटो सा तेरेज वाडो, मेल्विन आनी अश्विन वेगास नित्यादार वाडो. मनाची वाती वितरण केल्या विकार बापाक आनी स्वीकार केल्या तुमचो रेगलासो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी सेवकवेच्या जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागया. सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. सर्गींच्या आबू मोगाळ बापा, आयच्या दिसा ह्या पुंतळार येवन तुका आराधन करून तुवें आमकां फावो केल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. जायते उपकार आमी मागले ते तुवें आमकां फावो केल्यात. मात्र न्ही आसता एक वर्तें देणें, येवकारिस्त देणें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताका आमच्या काळजान घेवचें वर्तें देणें तुवें फावो केलाय. तुज्या उतरान तुवें आमकां पोशीत केलाय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आनी बागेवन जुआ पावल दुसऱ्याच्या मजतीन मागिल्ले सर उपकार फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिन वाचता. कशें आमचें अत्मीक जेवण आमी सेवन अत्मीक रितीन गटाय जोडल्या त्या समापान आमी आतां सेवकवेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तें जेवल्या मुखांत्र आमच्या कुडीक गटाय मेळो. आमच्या सेवे वावरान तृप्ती आनी दादोसकाय आमकां दिसपडतें तूं फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Bosaniaso shanti sodut amso, Bhagyevan subam podusro, Devi kakulti sobhakto, Bhagyevan subam paulamso. Bosaniaso shanti sodut amso, Bhagyevan subam podusro, Devi kakulti sobhakto, Bhagyevan subam paulamso. Naman naman tuka, naman naman tuka, दैविक बगदा आमच्या संता शांतीच्या कुंवरा. नमन नमन तुका, नमन नमन तुका, दैविक बगदा आमच्या संता शांतीच्या कुंवरा. राजी संदन मुख सेवा तू जबरदस्त पाटलावदार क्रिस्ता तू पळवो पवी सबे सोराय कुबो भाग्यवान सुवा पाव दुसरो. नमन नमन तुका, नमन नमन तुका, दैविक बगता आमच्या संता शांतीच्या कुंवरा. नमन नमन तुका, नमन नमन तुका, दैविक बगता आमच्या संता शांतीच्या कुंवरा. मुखार पता सोबे
अकाल बरे आशीर्वाद आमकां भगवान जो आमपाव दुसऱ्या आम्हा बसवून विनंती कर भगवंत सच करू द्वारा आमच्या बापाचे पवित्र आत्म्याचे नावे पवित्र